जगभर युरो कपाचें वारें पातळिल्लें आसतना फुटबॉल पिशे गोंयांत फुटबॉलाचेर पिक्चर काडपाची घोशणा तळावलेचे साई माये संस्थेन केल्या. ह्या सिनेमाचो लेखक आनी निर्मातो उदय ह्या मराठी सिनेमाचो निर्मातो जितेंद्र शिकेरकार. फुटबॉल खेळगडो ब्रह्मानंद शकवाळकार ह्या सिनेमाक पुराय आदार करतलो. हांव एक नवो सिनेमा घेवन येता. सिनेमाचें नांव आसा पेनाल्टी. तुमी जाणा आसतले की गोंय हें खूब फुटबॉला खातीर पॅशनेट आसा आनी आज मेरेन IPL जावं कितेंय जावं क्रिकेट कितलीय लेवलाचेर पावूं गोंयचें फुटबॉल पॅशन आज मेरेन सोंपलें ना. हो फुटबॉलाचो पॅशन लक्षांत दवरून आमी हो पिक्चर करपाचो थारायला. आनी ते गोंयचें पळय कितें लव आसा न्ही, गोंयचो कितें जाला आयज देशभर आनी जगभर गोंया म्हणटा ऑफकोर्स इन टुरिजमान आमी वर्ल्ड ओवर टुरिजम हॅज टेकन गोवा ऑन टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड इंडिविज्युअल्सांनी पळय जें कितें केलां न्ही ते बेस्ट केल्लें आसा. इंडिविज्युअल्स तांणी बी गोवाक सर व्हडलाक पावयल्लें आसा. दीस इज समथींग स्मॉल वीच इज कॉल्ड दॅट पॅशन inside of a child will be sent to each and every corner of the country and the world through of the game of football through a film through Saima Productions. प्राथमिक शिक्षणाचें माध्यम प्रादेशीक भाशेंतूच आसचें म्हणून फाटल्या काँग्रेस सरकारा वेळार आंदोलनां बंद आनी मोर्चे काडपी भारतीय भाशा सुरक्षा मंच आतां कित्याक वगी पडला असो प्रस्न खाजगी बसवाल्यांच्या संघटनेच्या सुदीप तामणकारान केला. भाशे खातीर गोंय बंद करून बसवाल्यांक लुकसाणांत ओडून कांयच उपेग जालो ना अशी टिका तामणकारान मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी मंचाचेर केल्या. जे भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान ज्या टायमार पळय मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले काँग्रेस सरकाराच्या कार्यकाळात आनी त्या टायमार बसमालक संघटनेक आव्हान केलें बंद दवरपाचें आनी बसमालक संघटना तितून सहभागी जावन मोठ्या प्रमाणात तेंचेर विश्वास दवरून आमी आंदोलनात सहभागी जावन 100% कशें आंदोलन तेंचें त्या टायमार आमी हें करून दिलें, सक्सेसफूल करून आमी दिल्लें. कारण कितें आसलें की आमची भुरगीं खंय तरी प्राथमीक भाशेन शिकपाक वयतालीं आनी आमकांय प्राथमीक भाशेचे बद्दल प्रेम आसलें, ताका लागून आमी तितून सहभागी जाल्ले. म्हणून आयज जो पळय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान जो पळय निर्णय घेतलेलो हाचो पूर्णपणे असो निशेधार्थक निर्णय हा. कित्याक काँग्रेस सरकाराच्या काळान जे पळय लागू केल्लेले तेच तेणी ऑलरेडी दवरला आनी आयज खंय तरी तातूंत मात अशी उत्तरां लोकांक दिवपाचो प्रयत्न जाता. आयज आमी प्रश्न करता भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाक, कित्याक हे मनीस जेन्ना आंदोलनां करपी रस्त्यार देवपी आयज हे मनीस कित्याक वगी रावले तेन्ना तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन आपलो कितें पळय फुडलो हे पळय स्टँड आहा तो गोंयच्या जनतेक जाता तितले बेगीन क्लियर करचो अशी आमी मागणी करता हांगासर. जर आमचे बसवाले जर आपल्या मागण्यांक लागून एक दीस बसी बंद दवरीत मोठी हांगासर कारवाई जाता आनी परत परत यांच्या राजकारणाक लागून हांगासर बसवाल्यांचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न जाता. लुसोफोनिया गेम्साच्या प्रकल्पाचें काम गोंयांत जुलय उपरांतच सुरू जावंक शकता. एकोलेपाचें शिष्टमंडळ 6 जुलयाक गेम्साचे तयारेचो नियाळ घेतले. तांकां तयारी पटोवन दिवप हें खेळां प्राधिकरणा सामकार मोठें आव्हान. गोंयांत फुडल्या वर्सा ह्यो गेम्स जातल्यो काय ना हें एकोलाप हे बसकेंत थारायतले. फातोड्डे स्टेडियमाचें टेंडर सोडल्यार ताळगांव आनी मेडिकला कडच्या खेळां प्रकल्पाची टेंडरां जुलया उपरांतच येतलीं. फातोड्डे स्टेडियम ह्या गेम्सां खातीर वापरतले. हाका लागून आय लिगाच्यो मॅची टिळक मैदानाचेर जावपाची शक्यताय आसा. Coming to Lusofonia one last time, you feel come July, ACLOP will be convinced? We are progressing in that direction. Okay. It's just 1 month now for us, and we have achieved quite a lot in the last 15 days. So taking that into consideration, I think the next 1 month will be good for us, and definitely we'll be prepared for that. Definitely behind the scenes a lot of work has gone on, and I am having the privilege to announce today that as far as the football ground is concerned, we should be out with the tender next week. Okay. The refurbishment, that is the first step. As far as the new infrastructure is concerned at PEDE, at GMC and at university is concerned, I can roughly place it at last week of July we could be giving the work order. I don't want to create any hard concrete structures. Okay, so that will even be at the Fatodda site? No, Fatodda refurbishment is of the existing stadium. Okay. So the question of using anything of modular nature does not arise. But as per the original plan, we are going ahead
we have lost time because initially it was programmed to start the work would start around a year ago. And a fallout of that delay is the holding of the I-League matches come into question. Okay. So I am of the opinion that I-League matches will have to be shifted, and so therefore simultaneously we have proposed to the government to do some upgradation at the Tilak Maidan, and Tilak Maidan is now under preparation. Okay. The documents are under preparation to upgrade it to a reasonable extent to conduct the I-League matches, and that may include the floodlights also. See, having gone for modular solutions, you know, there is competency in this field of various players in the world, and they should be in a position to do it anything between 6 to 8 months also. Okay. And what about the consultants for this project? Are you keeping Shashi Prabhu and Associates for these also? Shashi Prabhu and Associates, that we will have to seek approvals. Some work is going on in this direction, and we will be roping in more consultants simultaneously. So you're putting Rusophonia games on the front seat and putting I-League momentarily at least on the back seat. Yeah, because there is no other alternative to that. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान ह्या खबराचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.